बेरेस्तारा राती उसरा काणकोणांतल्या NH-66 मनोहर बायपासाचेर एका वाहनाक धक्को दिवन एक बैल गंभीर जखमी जालो। सुदैवान ह्या घडणुकेन मनशाक जिवीतहानी जावंक ना, पूण प्राण्याक गंभीर दुखापत जाली। ह्या अपघाताचेर प्रतिक्रिया दिताना GPYCचे उपाध्यक्ष वैष्णव पेडणेकर हांणी सांगले, ह्या घडणुकेक लागून रस्त्यावेले स्ट्रीट लायट्स, प्रॉपर फेन्सिंग आनी भटक्या गोरवांक महामार्ग प्रवेश करचो न्हय ह्या खातीर प्रभावी उपाय येवजण करपाची गरज आसा। थोड्या वेळ रहिवाशांनी परत कागाळी करूनय कितलेशेच स्ट्रीट लायट्स बंद आसात आनी ताका लागून प्रवासी आनी जनावरांक ह्या दोगांयकूय धोको निर्माण जाता अशें तांणी सांगले। आयज हांव NH-66 मनोहर बायपास काणकोणा ह्या हायवेचेर उबो आसा। आयज एक एक्सिडेंट जाला। एक वॅगनार कारवार सावन येयल्ली गाडी ह्या बैला मारून आयज बैलाची जाल कितें पळयात तुमी। आनी हेजी कारण म्हणल्यार ही जी स्ट्रीट लायट्स आहात हे स्ट्रीट लायट्स बंद आसात। आता हेजे पयले हांवें बोवाळ मारीत आसा, हांव सांगत आसा प्रशासनाक, ह्या सरकाराक सांगत आसा की हे लायट आसा पळय ते चालू आसा म्हण चालू जावपाक जाय म्हणून। हे पयली फावटी जालें ना हे। ज्या वेळार हांवें त्या ड्रायव्हराक विचारलें कसो एक्सिडेंट जालो तो कितें सांगपाक लागला, आपल्या मुखार दिसना कित्याक लायट ना म्हणून। आयज हे प्रशासन करता कितें? हे एक फावट न्ही, आता डेली तुमी कोणाक विचाराय काणकोणाक ते लायटी आसा ते लायटी बंदच आसता। दुसरें हांवें आयज वेटनरी जेन्ना कॉल केलो थंय तेंगे फोन लागना, स्विच ऑफ आसा। आयज तुमी सांगात म्हाका ह्या बैलाची परिस्थिती पळया कितें जाली ती। हाजेर कोण तांकां जबाब करतलो, हेका इलाज कोण करतलो? हाजे कितें चल्लां म्हाका कांयच समजना। आयज सगळ्यांक ग्रांटेड केला। आयज तुमी चिंतात सपोज जर एक मनीस जर तेजे जीव गेल्लो जाल्यार कितें जातालें? हाजे पयलीं सुद्दां कितलेशे जीव गेलात ह्याच हेका लागून। मेन म्हणटा ह्या ज्या रोडाक फेन्सिंग जाय आसलें, ह्या फेन्सिंग ना। तेजे कारण हे जे पशु प्राणी आसात हे तुम्ही रस्त्यान न्हिदताना दिसता आनी चलताना दिसतात। आयज हांव सरकाराक परत एक फावटी वॉर्न करता, हेजेर कितें जाणा कितें उपाय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।